मयेचे प्रकरणात पोर्तुगीज सरकार मदीं पडपाक शकना। पोर्तुगाल सरकाराकडच्यान गोंय सरकाराक अजून मेरेन हाचेर कांयच येवंक ना। विधानसभेक मया खातीर कायदो करपाचो पुराय अधिकार आसा असो दावो मुख्यमंत्री पर्रीकारान केला। मये भूविमोचन समिती म्हणटा पोर्तुगीज सरकारान मेतेर जावचे न्हय। स्वातंत्र्य सैनिकांनी गोंयच्या पोर्तुगीज कौन्सुलातीच्या कारभाराचेर फोग काडलो। गोंयच्यान पोर्तुगीज पासपोर्ट आनी कौन्सुलातूय बंद करची म्हणून स्वातंत्र्य सैनिक मागतात। The legislature has a full power to decide a law, which it has decided. It is over. No law of the sovereign nation can be overridden by a treaty. It's a very common sense of any parliamentary democracy. Secondly, the treaty is between Portuguese government and government of India. The land which has been taken over by the government is by cancellation of title. The land was given to them under title. We have abolished the title. No foreign government can say that whatever title I had given should be still maintained. 2 days back, 1 or 2 days back. I have signed it 1 or 2 days back. It might have just reached it. दुसरे वटेन गोंय सरकार मये मुक्त करतलो असो विश्वास मये भूविमोचन नागरिक कृती समितीन उक्तायलो। समिती म्हणटा पोर्तुगेज सरकारान मदीं पडचे न्ही। गोंय सरकारान फाटल्या विधानसभेन मये मुक्ती खातीर एक बिल संमत केलेले आसा आणि ह्या बिलाच्या संदर्भात पोर्तुगीज सरकारान आडमाळे हाडपाचें काम केलेलें आसा। आडमाळे हाडपाचें काम तेंचे ऑलरेडी सुरू केल्लेलें आसा आणि त्या खातीरच पोर्तुगीज सरकारचो जाहीर निषेध करपा खातीर आमी पत्रकार परिशद हांगासर आपयली आसा। आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात की गोंयच्या सरकाराचेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा आणि गेली 52 वर्षां मये मुक्ती खातीर मयेचें आंदोलन जे चलतालें त्या आंदोलनाक यश मेळपाच्या टायमाचेरूच आज ह्या पोर्तुगीज सरकारान आडमाळे हाडपाचें काम केल्लेलें आसा। स्वातंत्र्य सैनिक प्रभाकर सिनारी आणि नागेश करमलीन गोयचे पोर्तुगेज कॉन्सुलातीचो कारभार वयर काढलो। एक कॉन्सुलेट आसा थंयसर लायन लागता व्हडली 1,500-2 हजारांचे। कोण ते हाका इमिग्रेशन खंयचे ते बिलेत दैतात पोर्तुगीज पासपोर्ट आनी हें करून आनी लोकांक थंय इतले हाल काडूंक लायतात तर कित्याक हे लोक वतात थंयसर ती नोकरी करपाक। पण तुमकां कल्पना ना ह्या हाचेर पुर्तुगेज कितले लुटतात ते तांकां। 1.5 ते 2 लाख प्रत्येका कडसून घेतात। दिवचे दामाव दिवचे गोंयचे सगळे वचून ते लायन करतात रातभर ते हातून करतात। सरसकट सगळ्या गोंयकारांक मागता ताका पुर्तुगेज पासपोर्ट दिता हें कितें सरकाराक मागीर बंद करूंक जाय आशिल्लें की तुमी आमच्या लोकांक अशें जे पासपोर्ट दिता ते वनवाट तेजे तुमी कायदो करता आनी तुमी पासपोर्ट दिता तो कायदो आमकां लागना। खरें म्हणचे जाल्यार कितें जावंक जाय खबर आहा आमी मागणी करूंक जाय ती की हें बंद करात हें बंद करा कितें चलयलां तें ना जाल्यार तुमची कॉन्सुलेट तुमच्या फुंदासा ओरियंत तुमचे ज्यो इन्स्टिट्यूट हांगा आसा सगळे उखलून मार घालतात नाल्यार काडपाचें आमी दाण घालपाचें आनी हें जर सरकार करिना न्ही हें आमकां करचें पडटा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। तार बस्तोडा वाठारात सुटकेसीत मेळिल्ली कूड दोनापावलच्या आंतोनियो फर्नांडिसाची काय कितें हें तपासून पळोवंक डीएनए तपासणी करपाचें पुलिसांनी थारायलां। ही कूड आंतोनियोची आसूंये अशें पुलिसांक आनी आंतोनियोच्या घरच्यांकूय दिसता। कुडीचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बिरेस्तारा मेळटलो। खून करून कुडीचे कुडके केल्ल्यान आनी कुशिल्ल्यान पुलिसांक वळख मेळप कुस्तार जाला। तार बस्तोड्या वाठारांत मेळिल्ल्या कुडीचो बुधवारा पोस्टमॉर्टम केलो। पोस्टमॉर्टमाचो अहवाल बिरेस्तारा मेळटलो। कूड सामकी कुशिल्ल्यान ताची वळख पटोवप कठीण जाला। बेपत्ता आशिल्ल्या करंजाळेच्या आंतोनियोच्या घरच्यांनी ह्या कुडीची पळोवणी केल्या उपरांत ती कूड आंतोनियोची आसूं येता असो अदमास उक्तायला। ते खातीर डीएनए तपासणी करपाचें म्हापशें पुलिसांनी थारायला। फाटलो म्हयनोभर बेपत्ता आशिल्ल्या आंतोनियोच्या मोबायल फोनाचो तपशील मेळोवन ह्या प्रकरणाचो तपास करपाचो यत्न म्हापशें पुलिसांनी चलयला। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। उदकाची बिलां भरूंक ना म्हणून प्रियोळा आमाडी केरीच्या लोकांच्या घरांतले उदकाचे मिटर काडून व्हेल्ल्यान लोकांच्या उदकाक दीस पट्टे बरेच हाल जातात। नळाक सारखे उदक येना आसतना बिलां कसली म्हणून लोक विचारतात। सरकारान ठरावीक लोकांचेच मिटर काडून व्हेल्यात अशें लोक उलोवंक लागल्यात। पळयात रिपोर्ट। आमाडी केरी वाठारांतल्या लोकांक फाटले 2 म्हयने उदक मेळना। नळाची बिलां भरूंक ना म्हणून उदका पुरवण खात्यान मिटर काडून व्हेल्यात। उदक सारकें मेळना म्हणून बिलां भरूंक ना अशें थळाव्याचें म्हणणें। आमकां 8 दिसांनी टँकर घालता जर तर आमी घरा आसलीं उदक मेळटा आमकां नाजाल्यार ना। दुसरे दीस तर पळयची आमकां उदक मेळना।
टँकरान मागीर आमी कितें करपाचें मार्चाच्या 8 तारखेक कनेक्शनां तिणी तोडली नळा मातशें येतालें टँकर घालतकीर जाल्यार तिणी तोडून येली आमी हांगा क्रशर बंद केल्लो कित्याक उदक मेळना म्हणून उदका सामकें प्रॉब्लेम जाताले आमकां म्हणून टँकर हाडून घातलो आमकां काय सांगूं नाशिल्लें बिलां काडटले कितें तें अचानक बिलां काडपाक लागले आनी बील भरना म्हणून तेंच्यान ते व्हेली पायपलायन काडून आनी मेन म्हणल्यार पावसा आमकां उदक आसता हांगा उमळटा पावसा आमकां गरज नाशी त्या उदकाची म्हणल्यार पावसान डेली टँकर हाडून घालता हितून उदका पुरवण खात्यान कांय लोकांचे मिटर काडून व्हेल्यात आनी कांय लोकांचे चालू दवरल्यात असो आरोप थळाव्यांनी केला. तुमची मागणी कितें आसा आमकां आमची मागणी म्हणल्यार आमकां कितें डेली उदक जाय. क्रशराक लागून हांगा तेंच्यो बांयो बी सुकपाक लागलो तेन्नाच्यान हें स्टार्ट जाल्लें म्हणजे मागीर हो क्रशर सगळ्यांनी मेळून बंद केल्लो आनी तेंच्यांनी बिलां शेवटी भरूंक ना आनी पयर एक 2 म्हयन्या पयलीं तेंची डिस्कनेक्शन केल्लें आसा जी नळाची हें आसता तें आनी सगळ्यांची करूंक ना थोड्यांची हांगा दवरलेली आसा. आतां कित्याक तशें हांगा पार्शलिटी करता आमकां कांय कळना. मे म्हयन्यांत उदक नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जातात. गांवांतल्यो सगळ्यो बांयो सुकल्यात ताका लागून कुळागरांकूय उदक ना. आमाडी केरीच्यान विवेक प्रभू. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.